Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. 10वीची जी ॲव्हरेज असतली ती 30% घेवप, 11वीची 30%, 12वीची 40%. सो 30 आणि 40 असो हो फॉर्म्युला आसा. आता हांगा आनी एक विशय असो आसा की मार्क्स पडल्या उपरांत जे मॉडरेशन जावचें पडटा. म्हणजे थ्रू आउट कशें आसा हे सगळे जे मार्क्स घेतला म्हणजे 10वेचे जो मार्क्स आसा ते थ्रू बोर्डाच्या परीक्षेंतल्यान जो एवरेज काडलेलो आसा किंवा बोर्डाची परीक्षा ह्या बॅचीच्या भुरग्यांक दिल्ली आसा ती 10वेची. 11वीची आणि 12वीची ही इंटरनल आसा. आमी 10वेचे कित्याक केलें ही एकच एग्जाम जंय भुरग्यांनी फोकस केल्लो आसा. म्हणजे 3 वर्साचो क्युम्युलेटिव्ह जो परफॉर्मन्स आसा त्या परफॉर्मन्साची त्या भुरग्याची एबिलिटी कळटली. आणि बऱ्याचशा स्टेट बोर्डांनी हो 10वी, 11वी आणि 12वी असो एक कंपोजीट जो परफॉर्मन्स तांचो घेतला तातूंत ते कळ्ळां. म्हणजे मोर ऑर लेस अशाच पद्दतीन ते केल्ले आसा. जर सपोज कोणाक ही पॉलिसी जे मार्क्स येतात न्ही ते जर सपोज कोणाक मान्य ना आसात जाल्यार ताका बोर्डाच्या परीक्षेक बसपा खातीर ऑप्शन आसा. पण बोर्डाची परीक्षा जेन्ना हे सगळे कंडिशन नॉर्मलायज जातले त्या वेळार जर ताका जर ऑप्शन दिसता की ना आपणाक हे मार्क्स आपणाक गरज ना आपूण ते बोर्डाचे परीक्षा जाल्यार तेणे अवश्य बसपाचें.